तुझच्या उमाळ्यांनी भरू काळजा आमची तुझे थंय उबारू तुका वचून तुका वळून गायता एकाच ताळया वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रचणारा कृपे सागुरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रचणारा कृपे सागुरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे को तुमचे सवय आसो तुमच्या सोबे आसो जेजू ख्रिस्तातही म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो पास्कांच्या 4थ्या आयतार आमी आसा आणि आज बोऱ्या गवळ्याचो आयतार आमी आचरण करता. बरो गवळी म्हळ्यार जो कोण आपणाचो जीव आमकां दिता आनी आमकां जिवीत दिता. तशेंच त्याच गवळ्या भशेन आमी आमच्या सालत्या जिवितांत आमचे पातकी जिनी सांडून गवळ्या भशेन जावन आमच्या आदीन दिल्ल्या शेळयांक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबाक सांबाळची जबाबदारी आमकां आसा. हांवें सांगून तुमी जबाबदारी घेवची म्हण न्ही, तुमकां कळीत आसा तुमची जबाबदारी कितें म्हणून आनी ती जबाबदारी तुमी सारक्या रितीन सांबाळूंक आसा. आनी केन्ना तुमी ती जबाबदारी सांबाळटात आनी क्रिस्ताच्या वाटेन चलतात तुमी सगळीं हांगा असलीं बऱ्या गवळ्या भशेन जातात. नंतर ते जिवी दिवचें जिवी तुमी ओगडायतात. हें सत्य. हांवें सांगचें न्ही पवित्र पुस्तकाची उतरां. जिवी ती तुमच्या हातांत आसा, जिवी दिवचें तुमच्या हातांत आसा. कित्याक देव तुमकां तो अधिकार दिता. आतां आमी जोडया, दोळे आमी धांपया. आमचें जिवीत आमकां कळीत आसा. कशें हांव जियेतां, कालें हांव करतां, म्हज्या मोतीन कितें आसा, कितें बरेंपण आसा, कितें वायट आसा म्हाका कळीत आसा. तें वायट केल्ल्या शिवाय बऱ्या गवळ्या भशेन जावंक आमकां केदींच साध्य ना. सोम्याचे बॉक्साने म्हाका घ्या. आमचे उणेपण ओळखून घेवन सांगात आमी मागया. हांव पत्की सबळा देवाक आनी तुमकां बाबा मुसगुनी हांव सरसंसार मोनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या बसत बगेन सदां संकार बरी सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बरीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर. Krista काकलूत कर, Krista काकलूत कर. सुमिया काकलूत कर, सुमिया काकलूत कर. महिमा देवा उसळी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी
सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेतार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकाच इनांत सर्व शेळयांक तारण मेळचे म्हणून भोरो गवळी कसो तुझो पूत जेजू संसारांत आयलो शेळयांक तो आपापल्या नांवान वळखता तांकां राखता तांचे फुडें वचून बऱ्या सरोवाक तांकां आपावयता तरी आमच्या गवळ्या सोताळो सदांच वळखूं ताच्या फाटल्यान वचून नागोवण्याच्या हातांतली सुटोवन जेजू दिता तें शुभम जिवीत घेवंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. देवान ताका सोमी आनी क्रिस्त म्हणून नेमला धर्मदूताच्या क्रिस्त्या पुस्तकांतले वाचप तवळ पेद्रो 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो तर तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिनलेले बरी जाली आनी पेद्रो लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं तांणी अशें विचारलें भावानो तर आमी कितें करीजे तवळ पेद्रोन तांकां जाप दिली पातक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदले हर एकलो आपल्या पतकाचे बक्षाणे जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसावणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्त्यांक म्हूण ती केल्या जाका सर्वेस्पोर आमचो देव आपोण दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रोन तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे सस्ते संते दिता तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो उपरांत ताजे उतार मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दखल जाले देवाचें उतार हें देवाचे उपकार. सर्वेस बोर मोजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सर्वेस बोर मोजो गवळी कांयच म्हाका उणेना
सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पासवो सोरो मेळटा थंय तूं म्हाका विशीव दिता निशांत उदका सरशी म्हाका तूं व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना कित्याक तूं म्हजी सवे आसाय तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सा पेद्रोच्या पयल्या पत्रांतले वाचप प्रिती मोगाच्यानो बरें केल्ल्या खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणी काय तुवें तें सोंसलें तेन्ना जाल्यार देवाक तूं मानूं येताय तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर कारण तुमचे बसून पयलें क्रिस्तांक सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडांतल्यान कसलेंच कपाटीपण आयिल्लें ना ताका सोवल्या वेळार ताणें पाटी सोवलें ना ताका कश्ट येताना ताणें बेश्टायलें ना बगार निती प्रकार जडती करतल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपोवन दिलो आमी पातकाक मरोवन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुसयिल्ले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वोवयलीं ताच्या गया वरवीं तुमी गूण जाल्यात तवळ पर्यंत वाट चुकून गेल्ल्या बोकऱ्यां बरी आसलीं तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्यातय पाटी आयल्यात देवाचें उतर हें देवाचे उडुपकार हालेलुया 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 हांव बरो गवळी म्हणटा सोमी हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखता हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून फारिजावा लागीं म्हळें सतस तुमकां सांगता जो कोण बोकऱ्याच्या घोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसऱ्याच वाटेन वयर सोडून येता तो चोर आनी लुटकार जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्याचो घोवळी
हाका राखोल धार काडटा बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलोकन तांकां तो भायर व्हरता तांकां सकटांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखता ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वसनात ते परक्याचो ताळो वळखना जाल्ल्यान ताचे तावन ते फोळणू धांवतात जेजून तांकां ही ओपार सांगली पूण ताणें सांगलें तांकां अर्थ जालो ना देखून जेजून परत्यान म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगतां हांव बकऱ्याचें धार म्हजे पयले आयले सोर आनी लुटकार देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना हांवूच तें धार म्हजे मुखांत भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो तो भायर भितर वेतलो ताका सरवय मेळटलो सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन उमतेच्या मापान ते मेळो म्हणून देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो गवळी बकरे म्हळ्यार समजता मग तुमकां समजता की ना पयलें सांगा नातलें तें पयलें सांगचें समजता मग हय गवळी म्हळ्यार कोण आं बकऱ्यांक सोरोसो न्ही सांबाळचो बकरे आं हे आमी हय इस्रायलाच्या जिवितांत ते वर कॉल्ड एज नोमॅड्स म्हळ्यार एका गांवांतल्यान एका गांवाक पयन करचे एकाडे रावचे आनी आतांचे भशेन बांदली व्हडली घराणांत आतां बदलो संवसार असो नातलो काय जातालें एक टेंट मारचें त्या भोंवतणी टेंटा भोंवतणी एक खालें आसलें शेळयो आसल्यो बकरे आसले आनी त्या बकऱ्यांच्या उबेन ते थंयत न्हिदताले थंयत आसताले तुमी मनशा जिविताचें सिविलायजेशन कशें मनीस वाडोवन येताले तें पळयल्यार तुमकां समजता आनी अशेंच गवळी आनी बकरो ह्या विशयांत इस्रायलांक नवें सन्निवेश न्ही तांकां समजता त्या पासून जुवांव एक गवळी आनी बकऱ्याचें सन्निवेशन घेवन जेजू कसो बरो गवळी आनी आमी कशें ताचे शेळी जायचे म्हूण आमकां समजयता इतलें समजलें की तुमकां हय म्हज्या मोगाळ इस्सा भावानो बोवापर बायचें वासाब आमच्या मुखार आसा सोमी म्हणटा कितें बरो गवळी मुखल्या दारान येता फाटल्या दारान येना सोर फाटल्यान येता तो लुटकार आनी विबाड करता हांव आयलें तर राखोल म्हाका दार उगडटा हांव भितर वेता गवळी म्हजे बकरे म्हजे ताळे आयकतात हे समजाचे तर आमी जुवांच्या तिसऱ्या अध्यायाक या कितें म्हणटा गवळ्याची वाट सीदा उडास दवरा गवळ्याची वाट सीदा तो फाटल्यान मुखल्यान ना ताका खंय वचचें म्हणून कोत्ता बकरे खंय आसा म्हणून ताका कोत्ता तुमकां आपोवन व्हरता जुवांच्या तिसऱ्या अध्यायाक कितें म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताचे एकल्याच पुत्राक आमकां दिलें आमची सोडवण जावच्या सगळें पवित्र पुस्तक ह्या शब्दांनी लिपलेलें जावन आसा आमकां गवळी नातिल्ल्या शेळयां भशेन आमी सगळीं आसल्या आमी त्या काळार नातिल्या आनी आजून आमी ह्या काळार आसा पूण त्या काळार देव समजता कित्याक आमी सगळीं जावन आसा उडास दवरा म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो एक आवय एका भुरग्याक जल्म दिता मोगान जल्म दिता आनी ह्या संवसारांत तेंय बदलना थोडे फावटी आवय भुरग्याक मोगान जल्म दिनात पूण देव तसो न्ही अरियेकल्यार ताणें रचल्या रचनेक तो मोगांचो रचता आनी ताचें बरेंपण तो आशेता ताकाच तुमी आयच्या वांजेलाच्या अकरेचें उतरां पळयलें तर कितें म्हणटा हांव आयलां जिवी दिवचे खातीर बरोवन तुमचें जीव दिवचे खातीर तातूंत कॉम्प्रोमायज ना देव शुअर आसा तुमकां समेस्तां
म्हाका तुमकां बचावी दिवचें ताकाच ताच्या पुता धाडटा आनी तो जावन आसा गवळी. आनी पोरण्या तेस्तामान कितें म्हणटा एजेकिएल प्रवादी मुखान, हांव तुमचो देव जातलो. पळय ह्या उतरां, येतो म्हसो तुमकां जायते जण मनीस आसले, पूण आतां तेणी हांव तुमचो देव जातलो, तुमच्या काळजाचे ते पात्राचें काळीज जावं खाण उडयतलो, तुमचे थंय मांसाचें काळीज घालतलो, तुमी जातल्यात म्हजी वर्सां. देव सदांच बोरेंच आशेता. देव सदांच बोरेंच आशेता आनी बोरेंच दिता. मनीस सदांच आपणाचो फायदो आशेता आनी फायद्याचें करता. सारकें, देव सदांच बोरेंच आशेता, बोरेंच दिता, बोरेंच आमकां तो करता. मनीस खदाळय फायद्याचें चिंता आनी फायद्याचें करता. तुमच्या जिवितांत तुमी अनुभव केला, तुमकां हें गोत्त आसा हें सत, पूण तल्यारी आमी मनशा फाटल्यानच धांवता. तल्यारी आमी मनशा फाटल्यानच धांवता. आतां दुसऱ्या हाका आमी या. आतां कितें म्हणटा पळयत पुस्तक, शेळयो देवाचे त्या गवळ्याचे ताळो आयकतात, ताच्या फाटल्यान वेतात, दुसऱ्यांक ती आयकनात, दुसऱ्यांचो थोडो आयकतना ती धांवतात. कित्याक तांकां वळखनात. पळया पळयत पुस्तक आमकां एक कितें सांगता, थंय एक बांद आसा. देर इज अ रिलेशनशीप बिटवीन द शेपर्ड अँड द शीप. म्हणजे गवळ्या आनी शेळयां मदीं एक बांद आसा. हो बांद कसलो? म्हाका आनी म्हज्या बाबाक आसलो बांदगी न्ही, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आसलो बांदगी न्ही, मनशा सायबाचो बांद न्ही. इट इज नॉट द रिलेशनशीप ऑफ ह्युमन बींग, नॉट द ह्युमन नेचर रिलेशनशीप, बट द डिवायन नेचर, दैवीक बांद. आतां तुमकां कित्याक सांगता हो दैवीक बांद म्हणून? मनशा सायबान आमी हें पारखूंक शकना. जर मनशा सायबान पारखूंक शकले तर हांगा आसलेली सगळीं आमी सलवा सयत जोडून देवा भशेन जाता आसल्या. कित्याक? आतां तुमी पयल्या वचपाक या, तस्सो पेद्रो उबे रावन सगळ्या मुखार सांगता, खुर्सायल्या जेजूक पुन्हा जिवंत केला, ताका तुमी फाटलाव करा, आनी ताणें पवित्रान दिलें. तस्सो पेद्रो त्याच खुर्सा म्हळ्यार त्याच त्या पाशावा वेळार जेजूक नाकार करता. कितें म्हणटा म्हाका कळीत ना. मनशा सैमान आमी नाकार करता. वी बिट्रे एवरी पर्सन. मनशा सैमान आमी हर एकल्याक नाकार करता, आमी सोडटा, सांडटा. दैवीक सैमांत ना. ताकाच कितें गरजेचें? हो बांद कसलो? आत्म्यान बरयलो बांद. आतां पळया, तो मनशा सैमान आसतना त्यास इस्रायल लोकांनी कितें केलें? देवाक सांडलें, मुर्ती पुजाय केली. आमकां तो देव नाका म्हणी ताणें सांगलें. आमकां अन्नेक देवा भशेन तूं एक देव दी म्हळें, अन्नेक राया भशेन आमकां तूं राय दी म्हळें. आनी खुर्सा म्हळ्यार कितें म्हळें? फरिजेवांनी सगळ्या इस्रायल लोकांनी, चक्रवर्तीक आमी नामान करता, देवाक न्ही. तूं आमकां नाका, ताका खुर्सा या. हे मनशा सैम. आनी आजुनूय आसले मनशा सैम. म्हजें थंय आसा, तुमचें थंय आसा, आमच्या सोमेस्ता थंय आसा. जर ते गवळ्याची वळख जायची तर म्हाका आनी तुका तो आत्म्याचो बांद जाय. आनी हो आत्म्याचो बांद खंयी पयसल्यान ना. हर एकल्यांक तुमी बावतिस्म घेतल्या, क्रिस्म घेतल्या, कुमगार सेवतल्या, सगल्यांक हो आत्मो भरपूर रितीन भरून तसो आत्मो तुमकां दिला. हांव पट्टू काणी सांगना म्हज्या मोगाळ भाव भयणो. कितें ह्या पवित्र पुस्तकांत म्हाका समजलें, हांवें कितें जानवाय आपणायल्या तें जानवाय तुमकां सांगता. तुमचे थंय तो आत्मीक संबंध आसाचेत, आत्म्यान बरोलो संबंध आसाचे. ना तर तुमकां गवळी कोण आनी तुमी कित्याक शेळी म्हूण आमकां बिलकुल समजना. हें सत. तदाळ आमकां कितें करता? आदावानी हांवें कितें केलें? हाडे सोबी दिसता, तूं देवा भशेन जाताय, काले तुका रुखाचें फळ खावन नजो अशें ते पोसयतली, फायदो सोडटली, आमकां विबाड करतली, नाश करतली, आमकां देवाच्या मोगात मेकळी करतली. हर एकले लोक येतात आनी आमकां मेकळी करतात. आनी ते कितें जिवीत जोडून आमकां आपणयलां तें आमी सांडटा. सारकें गी? तुमी आसात गी हांगा? आसात मो? सारकें गी? वय.
आतां आमी ह्या पयले आनी दुसऱ्या वचपाक आतां गवळ्याचें व्यक्तित्व कितें वॉट इज द पर्सनॅलिटी ऑफ द शेपर्ड कितें तो ताका पोटी मारची संवय ना तो आसा तशें सांगता आतां कितें म्हळें पळयत पुस्तकान जुवांच्या तें तो दार उगडटा आमकां भायर भितर व्हरून सोडटा सोरोव दाखयता आतां सोरोव म्हळ्यार कितें सोरोव म्हळ्यार कांयच न्ही सर्गीचें रास सोरोव म्हळ्यार कांयच न्ही सर्गीचें राज आमकां थंय संतोश आसा भरपूरपण आसा संतोश आसा थंय कितेंच गरज ना कित्याक देव सांबाळटा हांगा आमी सांबाळटा थंय देव सांबाळटा आनी असल्या सोरोव कसो कितें म्हणटा पेद्रू गवळ्याचें लक्षण कितें पतकी जिणी बदला नवें जिवीत तुमी आदारा इतलेंच कंडिशन पतकी जिणी बदला नवें जिवीत तुमी करा आनी तूं कॉम्प्रोमायज ना शॉर्टकट ना कितेंच ना पतकी जिणी बदला नवें जिवीत तुमी आदारा हांवें न्ही तुवें आमची पतकी जिणेक ना म्हणूंक जाय नवें जिवीत आदारूंक जाय आनी ताणें कितें म्हळें तशें उलयत आसतना तांची काळजां शिंदिल्ल्या भशेन जालीं आनी तांणी क्रिस्ताक घेतलो 3000 लोकांनी क्रिस्ताक वेंग मारलो आतां आमी दुसऱ्या वचपाक या कितें करतात गवळी कितें करता गवळी गवळी आमच्या मनशा भशेन म्हज्या भशेन ह्या जागा भशेन जावं बरो तुमच्या भशेन तो सांगना तूं तशें कर अशें कर म्हणना तो पयलें दाखयता तुमी आनी हांवें कशें चलाचें म्हणून ताका कितें म्हणटा सांग पेद्रू ताणें पयले कश्ट सोंसले आनी आमकां ताणें शिकयलें कशें कश्ट सोंसचें म्हणून ताणें पयले कश्ट सोंसले आनी ताणें आमकां शिकयलें आमी कशें कश्ट सोंसचें म्हणून तो पयलें वाट समकलो पळया म्हज्या मोगाळ भोंवणी शेळयांक वाट कळीत ना जर तांकां सोडलें तर ती खंय खंय वतात आतां गवळी कितें करता वाट दाखयता ही शोज अस द वे कसली वाट पळया ताणें कांय पाप आदारलें ना म्हज्या भशेन जेजू तुमच्या भशेन जेजू मुनीस आनी ताणें कांय पाप आदारलें ना ताका जायते अवकाश आसले पाप आदारूंक पूण ताणें पाप आदारलें ना कित्याक तो आशेतालो सर्गींच्या त्या राजाक आनी आमकां सल्वसांव दिवच्याक उपरांत कितें म्हणटा ताच्या तोंडांतावन कसलेंच कपटीपण आयलें ना क्लियर आमी कशें जायचें म्हूण सांगता आमी कशें गवळी जायचें म्हूण हें वाचप सांगता ताचे थंय कसलेंच कपटीपण आयलें ना मुखार एक फावटी तो नाचलो सारकें सीदा आनी उपरांत कितें म्हणटा ताका सवल्या वेळार ताणें फाटी सवलें ना आमचें रेस्पॉन्स कितें आमकां सांगल्या वेळार आमी इमिडिएटली रेस्पॉन्स दिता ताचे उपरांत कितें म्हणटा ताका कश्ट येतना ताणें बेश्टयलें ना यू आर सफरींग कोणाय कितें सांगून हांव देव तुका नाश करता म्हूण सांगूं ना वगार कुर्सांत आनी कितें म्हळें बाबा तांकां बक्षी ते कितें करता तें नेनात उतरां पळया कशें तो वाट चलता ताचे उपरांत कितें म्हणटा निती प्रकार झट्टी करतले जतनेक आपणाक कसं ओपोवन दिलें ही सरेंडर हिमसेल्फ संपूर्ण रितीन ताणें सरेंडर केलें कित्याक आमकां बरेंपण मेळच्या खातीर आनी उपरांत कितें म्हणटा पथकाक मरून पवित्रपण जिवोवच्या खातीर कुर्सायल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पथकां वयलीं आमी पवित्र जावच्या खातीर आमी बरें सोडच्या खातीर आमच्या भुरग्या बळांनी बरें जावच्या खातीर सगळ्या संततेन समाधानान जिवोवच्या खातीर तो पथकां वोवयता आनी कुर्सार मरता ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या तवळ पर्यंत वाट चुकून गेल्या बोक्या बरी आसल्या आतां आमी सारक्या वाटेन वचूंक ताणें आमकां वाट दाखयल्या म्हज्या मोगाळ इश्टानो आज आमी बऱ्या गवळ्याचें हो आयतर आचरण करता हांगासरल्या हर एकल्यांक ही गवळी जावंक आपोवणें दिलां आनी कशें तुमी गवळी जायचें म्हणून हाच्या दुसऱ्या वचपान तुमकां सारक्या रितीन सांगलां विसोन तुमच्या हातांत आसा विसोन तुमच्या हातांत आसा देवान दिल्लें तें बरें पण तूं आपणायताय गी सोडटाय गी तुमच्या हातांत आसा म्हज्या हातांत आसा कोशाडनांतल्या मनशा बरी आमी जावचें नाका फराव्या राया भशेन आमचें काळीज धारून करचें नाका
पगार ख्रिस्तान दिल्लें तें आत्म्याचें जिवीत आमी घेवया. ताणें सांगल्या वाटेन आमी चलया. कितें बरें दिता आसतना वायटा कित्याक आमी पाट करता पळयता. आमी करया पाट वायटाक, बरें आपणाया. घोवळ्या भशेन आमच्या हातीन दिल्या आमच्या कुटुंबाक आमी सांबाळया. आमच्या हातीन दिल्या आमच्या मनशांक आमी सांबाळया. आमच्या हातीन दिल्या त्या समाजाक आमी सांबाळया. आमी एक मार्गदर्शन जावया, मेल पंक्त जावया. इस कुर्बाय आमी सांबाळार मागया. आमेन. उबे रावया. आमच्या भावाताची उसरणी आमी करया. सत म्हणटा देवा, सत्या बापा स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जो पुतक मेरी गुरबे सुंबलो आमकां अमृता जल्मलो, पोंस पिलातिका ताणें कसोसले, ताका उर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो. तो मिलामते देवलो तसे मेल्यांतलो परतून जिवन जालो, स्वर्गा सोडलो, सदेव बाबाच्या उजव्या बसला. तेन्ना जिवेनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतालो. सत म्हणटा पळय कातोलीक पळय सभे भक्तांचो एकता, फातकांचे भक्तांनी कुडीचें जिवन पोवन ससनाचें जिवीत. आमेन. आमची ते सवा जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पिया. मोगाळा बापा, आमच्या श्रेष्ठ गोवळ्या बापा फ्रांसिसान, आमच्या गोवळ्या पिटर पावलान, सर्व याजकांनी आनी धर्मिकांनी जेजू बऱ्या गोवळ्याची देख घेवन पवी सभेच्या सांद्यांचो मोग करिशे कृपा मागया. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी निस्वार्थपणे लोकांची सेवा करूंक आनी शांतीचे आनी नितीचे मुखेलपण दिवन देशा मुखार व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. फिरगजीच्या गोवळ्या आमच्या विगाराक ताका आदार दिवच्या फिरगज गोवळीक परिशदीच्या सांद्यांक सेवेच्या आनी एकवटाच्या स्पिरितान भर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेतावन पयस केल्ल्या जेजूचो ताळो आयकूंक तिरस्कार करच्या सर्वांक परत हिंडातय पाटी येवंक जेजू बऱ्या गोवळ्याची वळख धरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. जेजू बऱ्या गोवळ्याची वळख संवसाराक विस्तारावंक आनी ताची बरी खबर परगट करूंक उर्बेस्त युवजण याजक जावंक आनी धर्मीक जावंक मुखार येवं दीत म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजीर आसल्या आमी सगळ्यांनी जेजू बऱ्या गोवळ्याची देख घेवन आमच्या आपोवण्या प्रकार जेजूचे मिसांव करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आतां आमी जोडया, दोळे आमी दांपया. आमच्या वैयक्तीक इराद्या पासत आमी मागया. देवान आमच्या हातान जबाबदारी दिल्या. कुटुंब सांबाळच्याक, भुरग्यां वेळा समाज सांबाळच्याक, युवक युवतींक देख दिवच्या खातीर, वडिलांक सांबाळच्या खातीर आमकां देवान आपोवणें दिलां. ह्या इराद्या पासत मागता आसतना आज आमी देव आपोवणेचो आयतार आचरण करता. जायते याजक धर्मीक आपणाचो वावर करनासात. त्या वावरांत खळमीत नासतना देवाचो खरो मोग करून देवाची बरी खबर बऱ्या रितीन लोकांक दिवंक, लोकांच्या मोगान भरून तांची सेवा करूंक देव तांकां तिरासान दिवं दी म्हणून आमी मागया. आनी जायत्या लोकांक, युवजनांक, युवक युवतींक देवाची सेवा करूंक देव आपुणे लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाप्पा, आमच्या गवळ्या, तूं आमकां उलो मारताय सासणीक जिविताच्या उतरामोपांत आनी ते जिवी दिवंक तूं आमकां आश येताय. जायते फावटी आमी वगेत रावल्या आनी आमचेच केल्या आमकां बक्षी, पूण आमी तुजी परजा जावन आसा.
आमची मागणी दयेन तूं मानून घे. जे कितें आमच्या बऱ्यापणाक जाय तूं फावो कर. आमी मागणी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. तुझी समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकां सुका या पवी बलिदाना घे बापा घे उडो घे वा की आमचो वाव काणीचो भेटून दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण पोराता घे बापा घे उडो घे वाव घे आमचो वाव काणीचो भेटून दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण पोराता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नाके पोवीस सभेच्या आदाबास सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बाबा, आमच्या गवळ्यान प्रितीन आनी धुलोबायेन सोसले कस्मरान तांचे महिमेवंत पुन्हा जिवंतपण आमी आतां संभ्रमता आनी तुका भक्तीन समर्पिता. ह्या बलिदानाच्या बळान आमच्या पदकाचे घाय गुण कर आनी जेजू बराबर पदकाक आमी मेल्या देखून ताच्या संगात जिवी जाल्ली मनशां कशी आमी तुका भेटलें बलिदान जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकळी आमी तुका वाकनूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पुनदी करून या उत्तम काळा तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणीक वत्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पदकाचो लांब युग संपलो. विबाडलो संसार नवो जालो आनी मुनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून सर्गीच्या संतोषान उल्हासा सगलो संसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. भूत सगळी तुकाचे, भूत
सर्गी तुकाचे बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या अपवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त खेयात आनी खायात ही मुची कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पदकाचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso gotu pargatu ya Jesu melo Jesu jiva sala Jesu novya gitolo Jesu melo Jesu jiva sala Jesu novya gitolo बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडोणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो प्रभू सोदरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव मेणीची काकोत कर तांकां आनी तुजे इश्टकतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेत संची दया कर म्हणून मी मागता आमक फार मेळे देवाचे माये संगाती भगवान तुजो पती भगवान दोन पुतां आनी सर काळीन तुका आमान वऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक बोना सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडोंदराची अज्ञा मनान धरून ताणें शिकेले मागणी आमी भक्तीपणी मागया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्हे बरोवशा नत्रेक तेले आमकां तुज्या उधार काकोल दी सर पदकांतले सुटे
आणि सर्व आकांतांतली वाटय. किती आकाश मोठी पृथ्वी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयले आमी समेस्त सुभागी. म्हज्या उतराणीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळ. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मोठी थांबता नितळ मुखा देऊ तांबूची पाकता बलिष्ठा तांताच्या शाबीत म्हाका राखता गोपात घेऊन ताच्या सर्गी बंदराक पायता सोमी म्हजो कुवडी कांय ना उणे म्हाका धरले तणासले कडेन मिता म्हाका सोमी म्हजो गोवडी कांय ना उणे म्हाका तरले तणासले कडेन सरव दिता म्हाका.
आपल्या शेळयापासून जीव दिवन आपल्या इणापासून मोरान सुसून फोरो गवळी मोरनांतलो जिवान जालो सर्वेस्पराचय प्रार्थुया. खणवळ्या बापा, आमच्या जन एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयलें देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गवळ्याचो थाळो आयकूंक आमकां मेळ्ळें. ताच्या रक्तान आमची पातकां धुवन गेली आनी पातकाक मेल्ली आमी प्रामाणीकपणान जिवचे खातीर आपल्या मासा रक्तांत ताणें आमकां पोसली. ह्या देण्या पासून आमी तुका दिन वाचता आनी घरा वचून त्याच ताळ्याक काण दिवंक आनी प्रामाणीकपणान जिवंक आमची दिन वाचणी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या मोगाळ लिस्टानो, आज आमी देव आपणाचो आयतार आचरण करता. कशें म्हाका एक जबाबदारी आसा की देव आपोवण्याक प्रोत्साह दिवंक तुमकांय जबाबदारी आसा. थोडे फावटी आमी सुकल्या जावं पुरो जायते फावटी आमी कितें उलयता ह्या जागा विशयांत ह्या धर्मिका विशयांत अन्येकल्याच्या वयर प्रभाव घालता. तुमकां हांव सांगता इतलेंच, तुमच्या घरांनी तुमच्या कुटुंबांनी भुरगीं आसात, युवजन आसात, ह्या जागा विशयांत धर्मिका विशयांत जावं बरो सिस्टां जावं बरो ह्या जाग जावं बरो तांकां तुमी तांच्या विशयांत बरें सांगा आनी तें बरें आयकून याजक या धर्मीक जावन कित्याक आमी सो म्हजें न्ही क्रिस्ताचें. जर हांव करना तर तो खंयच्या वाटेन तो करयता, पूण तुमकां जबाबदारी दिल्या तें आपोवणें तुमच्या कुटुंबांत मागोवंक आनी हेरांक सांगोवंक करतात मग तुमी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमच्याय सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे बुडुकार हालेलुया हालेलुया. शांती दिम धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. शांती दिम धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. धन दिव्याची किदी फाकीर नासता तुजेर सोम्या आमी पातयेता. कस्तुगोवणी कितेंसले की नासता दैवीक उतार तुजें गाजयता. शांती दिम धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. शांती दिम धाडटाय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. मुखार पुत्रासुवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.